ह्या मिसाचे ते सवा हे पोरी आसात. एड्रिक जेडन पिंटो ताच्या 3ऱ्या जल्मा दिसा अर्गा मेसिता. ॲशल आणि ॲशलिन हांच्या जल्मा दिसा अर्गा मेसिता. ऑल्विन लोबो बाळका जेजूक अर्गा जावन मेसितात. पूजा जेलन, स्टेफी मेलिटा फर्नांदीस, क्रिस्टीन डिसोजा, जेसी मोंतेरो, जॉर्ज आणि ग्रेस रोड्रिगस, अनिता मोंतेरो, एड्रिक आणि प्रियंका डिसोजा, रोशन लोबो, अंजेलोरची एक भक्त अर्गा मेसिता. एवजिन मोंतेरो, डायना पिंटो, आशा पायस, जानेट डिसोजा, प्रदीप फ्रँकलिन, प्रत्येक इर्द पसोत, मनोज कुटिनो लोबो, नतालिया पिंटो, लियो लाविटा, मनोज क्लिंटन लोबो, जसिंता रेबेलो आणि कुटुंब, आयरीन, जेस्सी रेगो हेच्या आत्म्याक लिनेट आणि जॉसिप पिंटो, जॉन सल्डाना हाच्या आत्म्याक डेरिक आणि प्रिया डिसोजा, कुटुंबान अंतरल्या सर्व आत्म्याक लॅन्सी आणि युजीन मोंतेरो, रॉबर्ट पायस हाजे प्रत्येक इर्द पसोतो तो ICUंत आसा. ताच्या कुटुंबाच्यानी दिवचें. ओनियल फर्नांदीस आणि फेल्सिया नाझरेथ हांच्या जल्मा दिसा अर्गा मेसिता. जॉस्विन क्रास्टा, अलेक्स जॉन कोलासो हाच्या आत्म्याक आर्थर कोलासो आणि कुटुंब. उभी रावया. भूतार तुझी ऐकून आशिता, सुम्या तुका तिरकावला, भेटीच शियेन तुझ्या जीवनात भागेता, सुम्या तुझे थंय एक उरता. नामा सुम्या नामा तुका जीवना तुझ्या दृढ माका. नामा सोम्या नामा तुका जीवना तुझ्या दृढ माका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. हेच्या पयल्या वाचपांत देव एरेमिया प्रवादीक सांगता, भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. जे हांव सांगता तें तूं कर, जे हांव उलयतां तें तूं उलय. म्हजें मिसांव घेवन तूं मुखार वच. म्हज्या इश्टानो, आमच्या बौतिस्माद्वारे एकल्यांक देवान एक मिसांव दिलां. आणि तो सरस्वती देव आमकां एक पटी म्हणटा, भिये नाका. सरस्वती देव आमकां धैर्य दिता, पूण आमी जायते पटी भियेता. कित्याक आमी जायते पटी सर्वेस्पर देवाचेर वंदोन ताचे वयर बरवो सोदून जिवंक सुकल्या. आमी आमच्या सक्तीचेर, आमच्या बळाचेर आणि आमच्या जानवायेचेर आमी चड आमी कालें वंदोन आसा.
त्या पासून म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो जायते फावटी आमकां बेन दिसता कशें हें जिवीत जिवोवचें, कशें आमचो फुडार बांदचो, कशें आमच्या भुरग्यां बाळांक सांबाळचें, कशें म्हाका बरें काम मेळटा. जर सोम्यान दिल्लें मिसांव हांव घेवन सारक्या रितीन ताचेर बरोबर वचून हांव जियेता तर तें बें केदींच आसना. ताका कळीत आसा कितें जाय कितें नाका. आमी कशें जियेचें कशें जिवन वचो तो आमकां वाट दाखयता. पूण जायते फावटी आमी तशें जियेनातल्या खातीर सोम्या लागचें बोक्सांनी मागया आनी आमचें उणेपण आमी ओळखून घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरोन सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरोन वायटांतून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्प दिता देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकलूत सुमिया काकलूत Krista काकलूत Krista काकलूत सुमिया काकलूत सुमिया काकलूत महिमाती वाकून सगे आणि शांती ताच्या इस्ता सोसारी सर्वच पोरा देवा सगे चढाया सर्प विधाती बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढाय. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या गोसाय आमचे मागे मांडून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर. प्रार्थुया. बापा उदेंतेच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भगवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशा देशांच्या लोकांक तुज्या पवित्र सभेन भितर घेतले. त्यास आमच्या मोगळ सडुंदराची वळख आमच्या काळाच्या मनशाक दिवच्या थानेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबार दवरतेल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो सांको वाडटा तें पळयोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान जियेत आणि रास करता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्राकृती प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जाशेशी हांव तुका धरतां ताचेशी तुवें वचोंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. ताका भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोवें आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेद्वा सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख. सर्वेस्पराची विचित्र कलया. सर्वेस्पराची विचित्र कलया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्परा सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हर्षिया. ताचें नांव वाकणा. सर्वेस्पराची विचित्र कलया. ताचे तरण दिसपडते गजोया. जनांगामुदे ताची महिमा परगट करा. ताची विस्मिता कळया. सर्वेस्पराची विचित्र कलया. सर्वेस्पराची विचित्र कलया. Alleluia, 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 Alleluia. Utar तुझे ते येसू म्या काळीसे संतोष सायता.
येवया कुसवाडतीता वाटती प्रकाश सैता सरकी रासात पावयता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या अर्येक शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखून आपणा मुखार धाडलें. तो तांकां सांगी लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वागटा मदें शेळयांक धाडले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुद्धी जावं वनो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावरड्यांक तांची मजरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण तांकां सांगा. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, कोण पुरा गोंयांत गेल्यान आतां वयर घाला पळय. कोण पुरा गोंयांत गेल्यान. कोण पुरो फ्रांसीस सावराची कूड पळयल्या. समा वयर घाला एकुडे पळया तुमकां. ओके. कोण हे पुरा फ्रांसीस सावरा परी जिवंक प्रयत्न केला. आतां वयर घाला. हां, कोण न्ही. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, तुमी ह्या दिसांनी एक जेजवीत पाद्रवा विशयान आयकतात न्ही गे. स्टॅन स्वामी न्ही गे. ताच्या विशयान कालें गे तुमी आयकलां गे. आयकलां गे. ताच्या बसत मागलां गे तुमी. सगळ्यांनी मागलां गे. कोणे बरा मागलां हात वयर घाला पळया. कोण गे पाद्राव न्ही गे. कोण गे तो. खंय गे आसलो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमचें सगळें क्रिस्ती जिवीत 3 शब्दांनी आमी एकठांय करयेत. आमचें सगळें क्रिस्ती जिवीत 3 शब्दांनी एकठांय करयेत. मिसांव, लिसांव आनी बेसांव. मिसांव, लिसांव आनी बेसांव. मिसांव सोम्या जेजू क्रिस्ताचें आयच्या वांजेलाची 11ची उतरां. वसा सगळ्या संवसाराक परगट करा. देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला, नवी जिणी तुमी सुरू करा, कित्याक तुमी क्रिस्ताची. हें जावन आसा मिसांव हर एकल्या क्रिस्तावाक दिलां. कसलें लिसांव.
लिसांव जेजू क्रिस्त देवाचो पूत तो ह्या संवसारात आयिल्लो जियेलो ताणे कश्ट मोरान सोंसलें आनी तो खुर्सार मेलो पुन्हा जिवन जाला बापाच्या उजव्याक तो बसला आनी परत ताच्या महिमेंत तो येतालो तितलेंच न्ही ताणे शिकले उपादेश तें लिसांव हेरांक शिकोवंक एकल्या क्रिस्तावाक आपोवणें दिला आनी तिसरें बेसांव सर्वेस्पर देवाचें कित्याक आमी ताची प्रजा आमी रायाळ प्रजा आमी सगळीं याजकी वर्ग आमी सगळीं प्रवादी आनी एकल्यांकी त्या पवित्र तेलांत मागला त्या देवाची कृपेची बेसांवां दिवन आमकां सोमेस्तांक एक कुटुंब एक काळीज एका मनशाची एका मनाची जावच्याक तें बेसांव दिवंक आमचे हे हात एकल्याचे हात मागले जावन आसात ताकाच आमचे सगळे क्रिस्ती जिवीत 3 शब्दांनी आमी एकठांय करीत मिसांव लिसांव आनी बेसांव जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो जर तर हे आमचे जिवीत आमी सोम्याच्या हातान संपूर्ण रितीन दिलें तर कितलें बरें पोवन जावचें ना हे आमचे जिवीत सोम्याच्या हातांत विदाउट हेजिटेशन विदाउट एक्सपेक्टेशन आमी त्या देवाच्या हातांत संपूर्ण रितीन दिलें तर ह्या संवसारांत कितलें बरेंपण येवचें ना देवाचें राज कितल्या मापान जावचें ना बिलकुल जाता तुमी मांकड कोलशा भितर गोड गावंक हात घालतना कशें जाता पळयलां गे ताका हात सोडूंक येनाका गोड सोडूंक येनाका गोड सोडल्यार गोड मेळना हात सोडल्यार गोड मेळना कालें जाता गी म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत इतले मेतेर जाल्या गी हे मिसांव कोणाचें जाता लिसांव कोणाकी जाता बेसांव नांतना ताका सवय म्हळें जर तर आमी आमचें सगळें जिवीत सोम्याच्या हातांत समर्पिलां तर आमच्या जिवितांत त्याच सर्वेस्पराची बरी कामां उदंड मापान ह्या संवसारांत जातात तेंच आयचें फेस्त आमी आचरण करता आज सगळी इगर्ज माता प्रत्येक रितीन भारताची इगर्ज माता फ्रांसीस सावेर हाची परब आचरण करता ताचें जिवीत आमी वाचल्यांतर आयकलांतर आमकां निजायकी बदलूंक सकाळचें ताचें काळीज सोम्याच्या मोगाच्या उज्यान पेटलें जावन आसा आयचे पयले वर्सा तुमी आयकले एरमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें जावन आसा देव एरमिया प्रवादीक विंचता आनी उपरांतले अध्याय तुमी पळयले तर एरमिया प्रवादी देवाक एक सवाल करता देवा तुवें म्हाका बुलयलय आनी हांव बुल्लो गॉड यू सेड्यूस्ड मी एंड आय हॅव बीन सेड्यूस्ड मुझे लोक म्हाका केळकुळां करतात मुझे लोक म्हाका केपडां करतात म्हजी सुकुटमाची म्हाका इन्कार करतात पूण म्हज्या काळजांत एक उजो आसा म्हज्या काळजांत म्हज्या शिरांनी एक उजो आसा तो म्हाका वगत रावंक सोडना बागार तुजे उतार परगट करूंक म्हाका तो खाण उडयता असलेंच मिसांव घेवन फ्रांसीस सावेर ह्या भारताक आयलो आपणाचे मिसांव घेवन लिसांव घेवन बेसांव घेवन 6 वर्सांचें ताचें जिवीत 11 वर्सां ताणें मिसांवाचें काम केलें आनी जर तर ताच्या मिसांवाचो वावर पळयलें तर आमकां समजूंक शकना 80,000 महिला ताणें पयन केली देवाचें उतर परगट करच्याक 50 सडीत राज्यांनी ताणें देवाक परगट केले धाकटे बूक बरयले विविध भासांनी तो शिकलो आनी विविध भासांनी देवाची राजाची बरी खबर ताणें परगट केली
भुरग्यांक ताणें लिसांव दिलें. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, वेनिसान तो वावर करनासलो, रोमा गेलो थंय पिडेंत पडलो, पोर्चुगल गेलो, पोर्चुगलांतल्यान आपले ह्या भारताच्या ह्या भुमीक तो देवलो, कश्टांनी ह्या भारताक पावलो, आपणाचे मिसांव, आपणाचे लिसांव आनी आपणाचे बेसांव घेवन ह्या भुमीक तो आयलो. आनी भागी आमी इतल्या महान व्हडल्या सांताक आमच्या देशांत आमकां मेळ्ळ्या खातीर आनी आज ताची कूड गोंयच्या त्या टेंपलांत, पवित्र टेंपलांत आसा. तो सांगता देवाची वळख जावच्याक काळजां आत्रेकून आसात. देवाचो मोग अणभव करूंक मोना अत्रेकून आसात. देवाची ती मोगाची, त्यागाची, त्या वखसानाची ती स्पिरीट घेवंक लोक अत्रेकून आसा. ताका सायच्या वांजेलान म्हणा पिकावळ येतेश्ट आसा, पिकावळ येतेश्ट आसा, पूण वावरडी थोडेच. मागा तुमी पिकाच्या धन्या लागीं ताणें वावरडी धाडच्याक. ताकाच हांवें म्हळें, जर तर आमी आमकांच सोम्याच्या हातांत संपूर्ण रितीन आमी दिलें तर कितलें बरें पोवन जावचें ना. तो म्हणटा, सा फ्रांसीस सावर म्हणटा, देवान जायते जाणांक जानवाय दिल्या, आपले त्या लोकांनी ती जानवाय देवाची बरी खबर प्रकट करूंक वापरली तर हो संवसार एक नवें राज्य जातलें, क्रिस्ताचें एक नवें साव थंय जातलें. तर एक सवाल म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हो मनीस कसो ह्या सोम्याच्या मोगार पडलो? हो मनीस सोम्याच्या मोगार कसो पडलो? ताका ताची म्हणली आशा नातली गाय, ताका ताचें म्हणलें एक जिवीत जियेचें म्हणलें नातलें गाय. आज म्हाकाय आसा, तुमकांय आसा, हांवें शिकाचे फुडार बांदीचे, म्हाका म्हजें म्हणलें जाय, म्हजें कार जाय, म्हजें शिकप जाय, आमच्या भुरग्यांनी बरें जायचें, अशें चिंतप ताका नातलें गाय. कसो तो मोगार पडलो? आज हांवूय मीस आयकतां, हांवूय मीस भेटयतां, देवाचें पवित्र उतर हांवूय वाचतां, तुमी वाचतात, नोवेनां हांवूय करतां, तुमी करतात, तेच तुमी म्हणटात, हांवूय म्हणटा, पूण म्हजें तें तुजें तें त्या क्रिस्ताची बदलावन कित्याक ना? पूण त्या मनशा थंय कशें ती बदलावन आयली? कसो तो बदल्लो? थंय एका ग्रेस्त कुटुंबाचो मनीस, रायाळ कुटुंबाचो मनीस, सोबीत तरणाटो, एक खेळगडी, बरो हुशार शिकपी, व्हडल्या युनिवर्सिटींत 19 वर्साच्या प्रायर ताणें शिकप सुरू केलें, MA ताणें केलें. फ्रांसच्या पॅरीस युनिवर्सिटींत ताणें तो प्रोफेसर जावन वावर करनासलो. ताच्या मतीन एकच आसलें, हांवें ह्या संवसारांत व्हडलो मनीस जावंक जाय, ह्या संवसारांत हांवें व्हडलो जावंक जाय. आज तुमकांय आशा आसा, म्हाकाय आशा आसा, आमी व्हडले जायचे, ह्या संवसारांत हांवें व्हडलो मनीस जावंक जाय. आपले अशें चिंत आसतना ताच्या कुडांत सा इनास पावता, इग्नाशियस ऑफ लॉयला पावता. आनी सा फ्रांसीस सावेरा सांगता अन्यक एक याजक आसता, तो जावन आसा फादर पीटर फॅबर. आनी चरित्र पळया की हे तेगी सांगाता मेळून जेजवीत मेळ घडतात. इनास मिलिटरीच्या कामाक वेता, गायेले वरवीं फाटी येता, आनी फाटी आयलेंत तो 3 सवालां विचारता. 3 सवालां विचारता, ही भोव गरजेची म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. वॉट हॅव आय डन फॉर क्रायस्ट? क्रिस्ता खातीर हांवें कितें केलां? वॉट आय एम डुईंग फॉर क्रायस्ट? क्रिस्ता खातीर हांव कितें करून आसा? वॉट ऑट आय डू फॉर क्रायस्ट? क्रिस्ता खातीर आनी हांवें कितें करचें आसा? क्रिस्ता खातीर हांवें कितें केलां? क्रिस्ता खातीर हांव कितें करनासा? आनी क्रिस्ता खातीर हांवें कितें करचें आसा? भोव राजावीक, भोव भावाताचें, भोव वसबी एक सवाल म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. इनासाचें जिवीत बदल्लें, त्या फादर पिटराचें जिवीत बदल्लें, पूण फ्रांसीस सावराक समजोवंक ताचें मन बदलूंक जालें ना.
साईनास परत परत ताका सांगता तुका देव आपयते आसा, तुजे तान कितें जायतें काम करूंक देव आशे ते आसा. आनी आपले तो म्हणटा सगलो संवसार तुवें आपणावन तुजो आत्मो तुवें वगडायलो तर कितें फायदो. देवाचें उतर, देवाचें उतर हें. सगलो संवसार तुवें आपणावन तुजो आत्मो तुवें वगडायलो तर कितें फायदो. आनी इतलें म्हणटा आसतना सा फ्रांसीस सावेर बदलता. तेच सोम्याचे मोगाचे उजो ताच्या काळजान पेट्टा, ताची शिकोवन तो दिता, देवाचें उतर तो परगट करता. ताकाच तुमी पळया गी जेन्ना जेजू क्रिस्त शिसांक आपयत आसतना आंद्रे आनी जुवांव स्थानीक बावतिस्मा सांगत आसतले. आनी स्थानीक बावतिस्म म्हणटा आपले देवाची शेळी ताच्या फाटल्यान तुमी वसा. आनी आंद्रे जेजू फाटल्यान वेता, सोम्या तूं खंय वेताय म्हूण सवाल करता. आनी सोमी म्हणटा ये म्हजो फाटलाव कर, ये आनी पळय. आपले तो येता आनी पळयता आनी म्हणटा पेद्रो कोसून हांवें मेस्सियाक पळयलां, हांवें मेस्सियाक पळयलां. आनी अशें सा फ्रांसीस सावेराची जिणी बदलता. ताणें खाली देवाचें उतर परगट केलें मात्र न्ही, सदांच मागतालो, दंडवणी करतालो, हेरांक शिकोवन दितालो, दिसभर तो वावर करतालो. सांजेच्या वेळार सक्रामेंतां म्हाका दिमी घालून मागतालो. ताचे मागणें इतलेंच जावन आसलें, सोम्या म्हजो भावार्थ चडय. लॉर्ड प्लीज इनक्रीज माय फेथ, म्हजो भावार्थ चडय आनी म्हाका आत्मे दी. गिव मी द सोल्स. कितलें अपुरबायेचें मागणें. सोम्या म्हजो भावार्थ चडय आनी म्हाका आत्मे दी. जायते आत्मे ताणेल्यात आशिल्ल्यात, म्हाका आत्मे दी. आनी हेंच जावन आसलें ताचें मागणें. सोम्याचें मिसांव, सोम्याचें लिसांव आनी सोम्याचें बेसांव घेवन ताणें क्रिस्ताक परगट केलें, बावतिस्म दिलें, पवित्र केलें आनी क्रिस्ताची वळख सदांच 30,000 लोकांक ताणें दिली. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, तुमचे हात तुमी पळयात गे, हात तुमी सगळे तुमचे हात पळयात. हे हात त्या सोम्याच्या पवित्रान माकल्ले. तुमचे जीब तुमी पळयात गे. तुमच्या बावतिस्मा वेळार एफाता उक्तें जा म्हणून त्या याजकान माकल्ले. तुमचे हृदय तुमी पळया की त्या हृदयाचेर ते ल्हान बाळ आसतना ते कुरीस काडलो क्रिस्ताचो, क्रिस्ताचो कुरीस काडलो. क्रिस्ताचो कुरीस तुमच्या हातार माकुल्लो, क्रिस्ताचो कुरीस तुमच्या जिबेर काडलो. तेंच सोम्याचें मिसांव, तेंच सोम्याचें लिसांव, तेंच सोम्याचें बेसांव तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या सक्रामेंताच्या जिवितांत, तुमच्या भुरग्यां बाळांक तुमी जियेच्या समाजींत, तुमी वावर करच्या त्या जाग्यांत क्रिस्ताक परगट करून. ताका सांग पावलो म्हणटा जर तर हांव क्रिस्ताक परगट करना म्हाका धिक्कार जावं. इफ एट ऑल आय डू नॉट प्रोक्लेम क्रायस्ट क्रुसिफायड, हो टू मी. आज म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जुवांच्या पत्रांत आमी आयकता, उगडापणान आमी आयकता, लावदोशिया म्हणलें एक पोवी सभा आसली आनी सांजुवां म्हणटा यू आर लुकवाम, तुमी तिसल्यान उणी न्ही, इसल्यान शेळे न्ही, बोनू शेळमोडे. आज कितें गे म्हाका भोगता तुमी पळयलें ते सोशल एक्टिविस्ट तांकां सगल्यांक एण्णायेन भितर घाला. तांचें जिवीत पळयता आसतना म्हाका कित्याक म्हाकाच लज भोगता. कितें सूख आसा उबें रावन ताणें सांगलें आनी कच्ची सूख. कितें उणें बन आसा ताणें दाखोवन दिली त्या सरकाराक, तांकां तांणी भितर घाला. तांकां पळयत आसतना म्हाकाच न्ही जाय की आज लज भोगता, हांवूय शेळमुळो जाला. तिची उणी न्ही, हिची थंडी न्ही. भावार्थ आमच्या शिरांनी ती उब आमच्या शिरांनी आसा भागार त्या आळसायेची, म्हज्याच जिविताची, म्हज्याच आशाची, ह्या संवसारा मोगाची ती गोबोर धांपोवन तो स्पिरीत खंयगी धांपोवन उरला.
म्हज्या मोगाळ इस्तानो आज हे परब आमकां प्रत्येक रितीन आपयता आमचे शेळमडले ते काळीज मौन परत जागोवंक जाय क्रिस्ताक आमी परगड करूंक जाय क्रिस्ताची बरी खबर आमी दिवंक जाय इस्त करपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया मिसांव लिसांव आनी बेसांव घेवन आज इगर्जे भायर आमी वेता आसतना त्याच क्रिस्ताक आमी परगड करया आमेन. मुखाच्या नादाबरो मुखाच्या तावान पेटू हाडून काणिको दे पापाक मुखात्यो मुखार तुमी आमकां दिले सगळे आमचे वाटून घेवच्या तुमल्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवे मुखाच्या नादान बरो मुखाच्या तावान पेटो हाडून आयल्या काणिको मुखाच्या नादा गुरु मुखाच्या तावान पेटू हाडून आयल्या काणिको म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद देव बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागात. देवा सर मनशाच्या तारका आमा मनशा पासून कुर्सार मरून पुन्हा जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म मोडूंक भगवान फ्रांसिसान माप मेजाप नासतना आपलो जीव करशिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरांत तशें जिणेच्या सालेन शुभ वर्तमाना साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापून घेवन पयले पोटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं ते धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गीच्या सदळभरां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 अल्पंसु सर्वेस पोर्तु सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उन सर्वी तुकाचे जय सर्वेस्वराचे नावी आता ताकाचे उन सर्वी तुकाचे जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्ने कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्सांनी मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खरात. वावर तसो गोट परगट या. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती, सांजुजे ती सोबती, भगवेन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची अजना मनान धरून ताणें शिकले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेलें आमकां तुज्या उदार काकोलती. सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसूं. माया मोग असो आनी एकवट असो गुज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्यान आमी निजायकी सुभागी सुम्या देवांचे म्हाका फोना पुजोत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुका मेळो लालेता ही मोची काळी तुका बघू आशेता. तुझ्या भीती लागी देवा किरपो चांगले गुण मेळटा पिडा. जो कोण तुझ्या घरा सदां रावता मानता तुका ताची सेवा. म्हजो आत्मो अत्रेता तुका मेळो लालेता ही मोची काळी तुका बघू आशेता. म्हजो आत्मो अत्रेता तुका मेळो लालेता ही मोची काळी तुका बघू आशेता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा भगवान फ्रांसिसाच्या काळजान पेटयल्लो जेजूच्या आनी मनशाचो मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे आशिल्ले उर्बेवंत धर्म प्रगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय
आनी आमी सगळीं अदीक व्हड उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोंपता तशें आमी आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुवें बसयलें तें इनाम जोडूंक फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दया करून बसात. आज तावन सकाळीं 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी सांजेर 4 वरार मलयाळम भाशेंत मिस आमी प्रारंभ करतले. आमचें हें पुणशेत 25 वर्सां ह्या जानेवारी म्हयन्यांत संपयता. तुमच्या जिवितांत ह्या 25 वर्सां तावन जायतीं बेसांवां जेजू बाळकाच्या मदतीन आनी ताजो आशिर्वाद तुमच्या वयर आनी तुमच्या घराक पावला म्हणून आमी पातयेता. जेजू बाळकाच्या विशांत वा ह्या पुणशेता विशांत आमी आज म्हणसर एडवर्टायज करूंक ना. जेजू बाळक आजापांक करता हांगा येया म्हणून कोणाय आमी आपूण हाडूंक ना. पूण जेजू बाळकातावन मागल्लो ससाय वा कुमोक वा आशिर्वाद लाभल्या तुमचे तावन तोंडा उतरांत तुमी एकामेकाक साक्ष दिल्या आनी अशें आज म्हणसर जेजू बाळकाच्या पांयां तळा सर्व लोक येवन आसा. आनी ही 25 वर्सां संपयत आसतना आमचे नामान बाळक जेजू म्हयन्याळ्या पत्रार तुमची साक्ष आमी घालूंक आशेता. जेजू बाळकान तुमच्या वयर तुमच्या कुटुंबाचेर विशिश्ट रितीन खंयची जाल्यार मेडिकल केस वा दुसरी खंयची विशिश्ट रितीन बेसांवां दिल्यानंतर तो विचार साक्ष जावन आमी नामान बाळक जेजूचेर घालूंक आमी आशेता. त्या देखून तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या जिणयेंत असली कशीच बरीपणां जाल्यानंतर वॉयस मेसेज वा बरोवन तुमी दफ्तराक दिवचें आनी हाका आमी पयशे चार्ज आमी करचे ना. जेजू बाळकान आमच्या जिवितांत केल्ल्या जायत्या बेसांवांक आनी दिल्ल्या जायत्या आशिर्वादांक एक ल्हानशा मट्टारपणी आमी जेजू बाळकाक साक्ष दिवया आनी ताजें नांव आमी वाखाणया. ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखे पयले तुमची साक्ष आमच्या दफ्तराक मेळोंक जाय. बाळक जेजू एकलो भक्तीक कामाक एप्लिकेशन विचारता. जर तर काम करचो जागो गोवा मडगांव, जर तर कोणी जाल्यार ITI खंयच्याय विशयाचेर संपयलां तर 2 जण, ड्रायव्हर लायट मोटर व्हेकल एकलो सेलो, डिप्लोमा इन कंप्युटर सायन्स ऑर इंस्ट्रुमेंटेशन नंतर BSc फिजिक्स एकलो सलो वा सली. कोणाक जर ही कामां जाय तर तुमी आमच्या दफ्तराक मेळचें वा म्हाका खुद्द मेळचें. नामान बाळक जेजूचें म्हयन्याळें पत्र आमच्या दफ्तरांत आसा. सावंडींग सायलन्स नोवो बूक फादर ग्रेगरी डिसोजान बरयल्लो आमच्या दफ्तरांत आसा. पयशे 150 रुपया मात्र. येवच्या म्हयन्याच्या जानेवारी जेजू बाळकाचे फेस्ताचो म्हयनो. जानेवारीच्या 5 तारखे तावन 13 तारखे म्हणसर हांगासर जेजू बाळकाची नोवेनां आसतलीं. जानेवारीच्या 14 तारखे तावन 16 तारखे म्हणसर 3 दीस जेजू बाळकाचो दाबाजीक फेस्त आसतलें. ही खबर तुमी दुसऱ्यांक तिळसियात. आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसा वेळार एक 2.5 वर्सांचो एकलो हिंदू भुरगो ताका कॅन्सर जाला आनी ताज्या आवय बापायनी मागणें विचारलां दया करून नोवेनाच्या वेळार ताजो उगडास काडचो. सर्व आमी उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सर आमी दिंबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावूं सो मुदो संतोष म्हणटा. जेजू मनशा सो इज जावन जियेलो. पिडा गुणगुण दैवीक वॉयस मेळ्ळें ताका फोव जालें. नेण्याऱ्या शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या सर्गस जाता मनशां तांच्या सर्गसांनी पावता. आशिर्वाद दिता. आमची स तेसावां बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पया. कोणे पर आमकां मागोवंक सांगलां तांचे पासत आमी मागया.
आल्बर्ट पायस हांचे पासत आनी त्या हिंदू भुरग्या पासत परिस्थिती आमी मागया. सांगात आमी मागया. ए भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाज्या पितान उगडप केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवकलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नामान मरे कृपेन बरले इसमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे आजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर एकाकूल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मगा सर पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या यात्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सकस आनी निरासपून तुजी कुमूक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ले सर उपकार नियाळ ताका अर्गां दिवया. हे बहु धार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वडणी दिल्या. तूं जावन आसा हे आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मोजो सोडून दी. सती आनी बाळका जेजू. आमेन. आमचे सर आत उबारया. आमच्या कुटुंबांत आसल्या सर भुरग्यांक प्रत्येक रितीन आज भुरग्यां पासत मागता आसतना त्या बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी तांकां समर्पया. मोगाळा बाळूक जेजू, तुवें ल्हान भुरग्यांक तुजे तशी हाडलें आनी तांकां आशिर्वादीत केलें आनी तांकां म्हळें सर्गीचें राज असल्यांचें घाल तुजें बेसांव हांगासरल्या भुरग्यांचेर, आमच्या कुटुंबांत आसल्या भुरग्यांचेर, तांच्या शिकपाचेर. तांकां सर आपायांतलें, वायटा विघ्नांतलें, अणवरांतलें, अवचित मोरणांतलें, सर पिडे शिड्यांतलें, संवसाराच्या आशेंतलें, पाशांतलें, संवसाराच्या नाडींतलें तूं तांकां राख. तांची गिन्यान तूं वाडय, तांची मोत तूं उज वाडाय. कितें तें शिकतात बऱ्या रितीन शिकून फुडार बांदून तांकां तूं आदार आनी कृपा दी. तुज्या संत भक्ताचें आंजबोडोचें संरक्षण तांकां फावो कर. तांच्या काळजान, तांच्या मोतीं तुजें समाधान, तुजो मोग, तुजो सॅक्रिफीस तांचे थंय तूं फावो कर. वडिलांक, कुटुंबाक तांणी गौरव दिवन जिवन समाजांत बरीं भुरगीं जावन तांकां आदार दी. क्रिस्ती मावल्यांत ती वागून क्रिस्ता भशेन जावं तांकां तूं कृपा दी. तांच्या हर एका गरजांत तूं पाव. सर आमी उबे रावया. आमची तकली आमी बागोवया आनी बाळका जेजू आशिर्वाद आमी मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू बाळका इमानुएला, तुझे चरणी आमी दिव्यांनी पडया. तुका मी हरसिता, तुझे नाव वर्णिता. तुझ्या उतरा प्रकाशून आदार मागता. मुली उधरीचून घेतलो शिकुणाचे माणिक जालो.
देवाक मानून वाडलो पिल्याक चेन पावलो दैवीक सानवायेन तूं भरलो जेजू बाळका इमानुएला तुझे चरणी आमी दिव्यांनी पडल्या तुका आमी हरसिता तुझी वंदिता तुझ्या उतरा प्रकाशो लोककार म्हाका मुखार पुत्रा सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.